दक्षिण गोयच्या कोमनीदारीच्या ऐतिहासिक इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या कामाक नेमण्यास सुरुवात झाली। सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून इमारतीचे नूतनीकरण जातले। तसेच इमारतीचे ऐतिहासिक स्वरूप कायम दवरून तिका नव संजीवनी दितले, अशी माहिती भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिले। डिसेंबर मेरेन हे काम पुराय जातले अशें मंत्र्यान सांगला। One of the oldest building आणि institutional building सगळे कॉमनदारीचे आणि हे करून बांधलेले कंपोनंट्स आणि सो ती रिनोवेट करप कित्याक इट बिकम्स एन आयसोर टू द पीपल हू एंटर मडगांव। मडगांवच्या सामके सेंटराक आसा। म्हाका जर कॉमनदारीन हेल्प केल्लो आनी सपोर्ट केल्लो आय कुड हॅव डिमॉलिश दीस बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टेड इट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आनी कॉमनदारीक दिता आशिल्लो, बट दे हॅव देयर ओन प्रॉब्लेम। हांव तातूंत भितर वचना, बट दे हॅव गिवन हेल्प फॉर एटलीस्ट रिनोवेटिंग एवरीथिंग। तांकां सगळ्यांक तांचें कॉपरेशन आनी तांकांय जाय आशिल्ली ती रिनोवेट जावची म्हणून ते आतां रिनोवेशनाचें काम चालू केलां। जवळ जवळ 2 कोटी म्हळ्यार 2 कोटी 3 कोटी रुपया गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग फॉर एंटायरली रिनोवेटिंग। आतां हांगा मातशे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे ते सामानाचे तांचे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स तांचे आसा सो तांकां हांवें सांगलें की तांचे मातशे पळया जे रिकॉर्ड्स सामके पेड्ड्यार जाले, वाचपाचे परिस्थिती सुद्दां तांकां आयडेंटिफाय केले। तांचे 3-4 कमिटी करून तांणी आयडेंटिफाय केले रिकॉर्ड्स जे व्हरतना सामके पेड्ड्यार जाले। फर्निचर जे व्हरतना ते तरी डिस्पोज ऑफ करता। बाकीचे डॉक्युमेंट्स आनी कितें आसा ते सद्या टेम्पररी शिफ्ट करपाचे दुसरे जाग्यार एक हॉल करून ते दवरपाचे फॉर 3-4 म्हयने। ताजें काम कंप्लीट जातकीर आमी शिफ्ट जाल्यार ताका काम करपाक मेळपाना। देट बी हर्डल्स। काम बरें केलें ताणें आमचे एग्रीकल्चर बोर्डाचें स्विमींग पुलाचें बी काम केलां, सो कॉन्ट्रेक्टर बरो आसलो, सो ताका काम करपाक मातशें फ्री हँड मेळपाक जाय। सो डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां, SDMाक सांगलां की अंडर दीस हॅव सम प्रोसीड मेंबर कमिटी ऑफ कॉमनदारी आनी येवन हांगा विडआउट करली कितें नाका कितें जाय आसा तें मागीर थंय शिफ्ट करपाचें कितें हॉल करपाक जाय। केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें? टायम पिरियड आसा डिसेंबर पर्यंत